आमची संस्था जी आसा गोवा क्षेत्रीय मराठा समाज ही संस्था कायदेशीर रजिस्टर संस्था आसा आणि हे संस्थेचे नाव दुसरो कोण वापरूंक शकना. ह्या संस्थेचे कार्यकारिणी आहा तेच वापरूंक शकता. हे नाव हे आमचे हे हांवें एक पत्रक आतां दाखयल्लें काडून भलतेच लोक ते नांवाचो वापर करून सभा घेतात आनी आमचें नांव बदनाम करतात खुबश्यो गोश्टी तेंच्यांनी पूण ते वापरूंक शकना. नांव आमचें पयलीं खातीर म्हणटा आमचें ऑब्जेक्शन आसा ताका आनी तेचे कायदेशीर इलाज बी जावंक शकता. पूण ह्या लोकांक आमी लक्षान हाडून दिवंक शकता बाबा हें तुमी कितें करतात पळय हें गैरकारबार आसा. गैरकारबार हे आमी गैरकारबार करता म्हणटात. हेंची स्वताची संस्था थंय आसा. कदाचित आमची जेन्ना घटना आसा आमकां कायदो लागता गोवा गव्हर्मेंटाचो संस्थेक आनी आमचो कारभार जो आसा आमच्या घटनेनुसार आनी गोंयच्या जो सोसायटीक कायदो लागता. सोसायटी म्हणजे कल्चरल सोसायटी तो कायदो लागू जाता त्या अनुसार आमचो कार्यभार चालू आसा. आनी हे लोक आमकां आपणाक जाय तें काम करा म्हणटा म्हणजे अशें तुमी करूंक जाय म्हणटा. आमी आमच्या कायद्याच फाल्यां सकाळीं आमकां विचारणारे कोण तरी आसा न्हू पूण त्यो गोश्टी जावंक शकना. म्हणटा आमी तांकां कितें सांगलें बाबा तुमी कितें आसा आतां जनरल बॉडी म्हणटात ते जनरल बॉडी घ्या म्हणटा तेंच्यानी आमकां सांगलें. हांवें तेन्ना तांकां हें म्हटलें जनरल बॉडी सोंपली आमची आनी त्याच्या नंतर एक कांय वेळांनी येयले आनी आमी जनरल बॉडी घ्या म्हणून जातात. 30 लोकांनी मागणी केली. 30 लोकांनी जी मागणी केल्ली त्या 30 लोकां पैकी 30 जाण आसले 10 जाण मेंबर आसले. मेंबर नासलेल्या मनशाक ही हेचो जो कारभार चलयता संस्थेक तो कारभार संस्थेचे जे मेंबर आसा ते चलयतात. संस्था जी काम करता ती सबंद समाजाक काम करता. समाजाचें काम करता म्हणजे सगळ्यांक हितूर कारभारान भाग घेवंक मेळना. जो मेंबर जाला तो वायट दिसता. कांय आमचे हेतून भितर आमचे एडवोकेट सुद्दां त्यांच्या समविचारी जो ग्रूप दुसरो एक भोंवता. दुसरी नवीन जी संस्था जी गोवा क्षेत्रीय मराठा समाज सेवा संघ म्हणून ही संस्था तेचे मेंबर हे समविचारी लोक म्हणून भोंवतात. आपल्या संस्थेचें नांव वापरिना आमच्या संस्थेचें नांव वापरतात आनी लोकांक जमयतात. कारण हे संस्थेचें जें नांव आसा तें नांव म्हटलें की त्या आमच्या समाजाचे लोक ताबडतोब तांकां हेच्या विशयी आवड आसता. खंय मिटींग घेतल्यात त्या भायर आमचें नांव संस्थेचें वापरतात आनी मिटींगो घेतात आनी थंय आपणाक जाय तें बरयतात. कोण वापरता हे समविचारी लोक म्हणटात पळय ते कांय लोक